मोगाळ म्हज्या बाबा भयणीनो, एका वर्सान आमच्या सर्गींच्या बापान आनीक एक पावट ह्या पवित्र जाग्यार आमकां हाडल्यांत. देखून उपकारी काळजान, खुशालकायेन आनी बऱ्या भावनांनी बरोवन बागेवन जुजेवाज आमच्या गोंय दमान दिवोसिजीच्या आस्कारेचे परबेचे 9 दिसांची तयारी आज आमी सुरू करता. आज नोवेनाचो पयलो दीस, 7 जानेराची सोनवार. आयचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार आसा तो हो: आमचे परिशुद्धीक यात्रेंत एकचारी आनी समुदायीक मनान चलून जेजूचो पाटलाव करुया. हो दीस भेटयला दिवोसिजीच्या पवित्र पुस्तकाच्या सेवाधर्मीक आनी गरिबां गरजेवंतां कारितास गोवा ह्या वावरां पासत. तशेंच आयच्या दिसा आमी मागता गोवा वेल्या वारादू आनी म्हापसा वाराद डिनरीज. गोवा वेल वाराद सकाळीं 9:15 वाजता मिसार आतां रोखडेंच आमचे मदें आसतले आनी म्हापसा सांजे 4 वाजता मिसार हो वाराद आपली रोमारी घेवन तशेंच येतली. आतां हें सदांच आमी सांगून तुमकां आयल्यान तुमची बेश्टी म्हायती फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. गोवा वेल्या वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजो ह्यो: आगासाई, आजोसी, बाती, कुर्का, गोवा वेल्या, मांदूर, नेवरा, सिरिदांव आनी तालावली. तशेंच म्हापसा वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजो ह्यो: आल्त पोर्वरी, बास्तोरा, कोलवाळे, कुंचेली, दुलेर, गिरी, म्हापसा, पार्रा, पिर्ना, रेवोरा, सुकोरो आनी ओकासाई. आमी आतां ह्या 7:30 मिसाक आयल्या. आयज ह्या नोवेनाच्या मिसार मुखेल आनी प्रवचन करपी यादनीक पाद्री स्टीव रॉड्रिगीस, OFM कॅप म्हणजे कापुचीन संस्थेचो, सेंट फ्रांसीस ऑफ असिसी फ्रायरी सादोळशें हांगा तो रावता, आपलो वावर करता. आनी ताचे बरोबर ह्या बलिदानान वांटो घेता पाद्री वालेरियान वाज, साळगांवचे सेमिनारीचो रेतोर. बाबा भयणीनो, तुमच्या आनी म्हज्या नांवान पाद्री स्टीव आनी पाद्री वालेरियान हांकां खेरीत भाशेन मोगाचो येवकार आमी दिता. तशेंच तुमकांय येवकार. तुमी जी सगल्यांक हे मिसाची भेटेक आयल्यान तांकां म्हजो मोगाचो येवकार. आनी हे भेटे वरवीं आमचेर देवाची उपोट बेसांवां पडची म्हूण मागता. तर सगळे ल्हानविकायेन, भक्तीन, बऱ्या मनान, ओतम्याचे उर्बेन हे मिसाची भेटेन वांटो घेवया. आनी अशें सांगता तेन्ना एकामेका पासत मागण्याच्या आदारान आमी सांबाळुया. बाबा भयणानो, सांज जुजेवाजाचे पोरवेचे तयारेचे आयजतान आमी सुरू करता. आयज नोवेनाचो पयलो दीस. ही तयारी आमकां सगल्यांक आत्मीक फायद्याची जावंक जाय. देखून ह्या पयल्याच दिसाक तान बरे भाशेन हे तयारेंत वांटो घेवया. आमचे परिशदेक यात्रेन एकचारी आनी समुदायीक मनान चलून जेजूचो पाटलाव करूंक ह्या पयल्या दिसाक आमकां आयच्या दिसाचो विशय उलो करता. हें मनान दवरून सगळीं उबी रावून मिसाक सुरवात दिवया, गीत गावया आमच्या बापान आमकां आपयल्यान. आमच्या बापान आमकां आपयला, आपल्या मोगान आमकां एकठांयला. बाबुणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं, आपणा सुशी आमकां
गोवोला आपल्या कोपान आमकां वेगोयल्या बाबडी आमी सगळी देवाची मोगाळ भुरगीं Sognas mogacze Amcia kazat ami dovolce Nabuni ami sogli Devaci mogal burgi बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू मोगाल भावा भयणीनो आयज आमच्या नोवेनाचो पयलो दीस आयचो विशय आमचे परिशोधीक यात्रेंत एकचारी आनी समुदायीक मनान चलून जेजूचो पाटलाव करुया आमकां जेजूचो पाटलाव करूंक उस्कायता अशें करतना एकचाराचें आनी समुदायीक मन आपणावंक आमकां किरीत उलो आसा हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेतना आमच्या क्रिस्ती जिविताचेर इल्लीशी नदर मारुया आनी जेजू भाशेन बापा सोवें आनी आमच्या पेल्या सोवें एकचाराची मनशां जावंक तशेंच हे बाबतीन आमच्या बागिवोन जुजेवाजाच्या पावलांनी चलूंक आमकां कृपा आनी मजत मागुया आयज आमी केरीत भाशेन आमच्या डिओसिजेच्या पवित्र पुस्तकाच्या सेवाधर्मीक आनी गरिबां गरजेवंतांच्या वावरा खातीर आमी मागता तेन्ना ह्या तरेकवार वावराचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद पडूं म्हूण मागुया तशेंच गोवा वेल्या आनी म्हापसा ह्या वारादां पासत आयज मागुया पण जायते पावटी एकचाराच्या मनान सौभागेलीपणाच्या मनान आमची यात्रा करूंक ना आमी चुकल्यांव असल्या पातकांची आनी सगळ्या दुसऱ्या पातकांची दूख धरुया आनी देवाचे काकलुतीक उलो मारुया हांव पातकी सोद पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भगिनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान चारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध हे पासत भाग्य सदांच आंकवार मुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भगिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Somia kaklut ko Somia kaklut ko Krista kaklut
तुया आयज हे इंतेसम आसा आपल्या कुटुंबाची बरे भलायकेक मागोंक आर्गांचे मीस भेटयता इजिदोरा आनी कॅनथ गोम्स. देवा तुझ्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्कऱ्या सांजुजे वाजाचे देखीन आनी मोनियारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या सिमा पर्यंत परजो लायली. तुज्या चाकरान तुजें दैवीक उतर परगटलें आनी सुर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पोरजेचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडोय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. Amen. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. ती दोन दुतांची शिकवण घेवंक भावपणाचो एकतार सांबाळूंक आनी उंड्याचे मोडणेंत आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कोदींच चुको नासली. दोर मनशाचे भिरांत पडली आनी दोन दुतां वरवीं पुस्कळ विस्मिता आनी कुणां घोट्टाल्यो. भावार्थी सोगलीं एकठांय जियेतालीं आनी तांचे सगळें बागा आसले. आपलीं बाटां बिटां तीं विकतालीं आनी तांचो फायदो जोण एकल्याचे गोचे पोरमोणे वांटतालीं. एकाच मोनान दिसपोटी तीं देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. आनी कालसाचे खुशालकायेन आनी उदार काळजान तीं जेवणांत वांटो घेतालीं. तीं देवाक वाक हाडटालीं आनी सगल्या लोकांक मानवतालीं. जांकां तारण मेळचें आसलें तांकां तांचे वांगडाक हाडून दिसान दीस सोर्बेस्पोर तांची संख्या चडयतालो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. हे आयकोल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सोर्बेस्पोर कितलो बरो ताचो मायेमोग मीत मेर नासलोलो. पोतून म्हणया सोर्बेस्पोर कितलो बरो ताचो मायेमोग मीत मेर नासलोलो. भोगताचे तोंबुनी सोंतसाचे आनी जोयताचे उल्हास. सोर्बेस्पराच्या उजव्या हातान केल्लीं वोडती कर्तुत्वां. सोर्बेस्पराच्या उजव्या हातान जोयत वेले. सोर्बेस्पराच्या उजव्या हातान केल्लीं वोडती कर्तुत्वां. जबाब. सोर्बेस्पोर कितलो बरो ताचो मायेमोग मीत मेर नासलोलो. पवित्र मंदिराचीं दारां म्हाका उगडात. भितर सरून हांव सोर्बेस्पराक आर्गां दितलो. हें दार खरेंच सोर्बेस्पराचें दार. फकत भोगतीवंतांक तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. जबाब. सोर्बेस्पोर कितलो बरो ताचो मायेमोग मीत मेर नासलोलो. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कुणश्या सोंदीचो फातोर. हे सोर्बेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्यो. जबाब. सोर्बेस्पोर कितलो बरो ताचो मायेमोग मीत मेर नासलोलो. सोर्बेस्पोर आमचो देव. तो आमचो उजवाड. ताळे हातान धरून हालोवन हालोवन वेदी मुखार पर्यंत मिरवण्यो काडून येयात. जबाब. सोर्बेस्पोर कितलो बरो ताचो मायेमोग मीत मेर नासलोलो. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Sorbespora, soy, 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 soy. Sorbespora, soy, 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 soy. Sorbespora, soy, soy. Soy, soy, sorbespora, soy, soy.
Surek pota rauniau ami Kitle bore Kitle sobi Soles porak soy Soles porak soy Soles porak soy Soles porak Sorve spor तुमचे सोवे आसू Tumche sove asu Zwawa pormone Jesu Christaचे शुभ वर्तमान Moja tuka somia जेजून आपल्या शिसांक म्हळें जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला म्हज्या मोगांत रावात हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसां तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात म्हजी कुशलकाय तुमचे सोवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशलकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात म्हजी आज्ञा ही हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात कोणें जोर आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना कित्याक आपलो दोनी कितें कोत्ता तें चाकर नकळो पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटां कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना पूण हांवें तुमकां विंचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं तोगतात तसलीं फळां अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो ही म्हजी आज्ञा तुमकां एकामेकाचो मोग करात जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें Bakari tuka Krista Mind your business. Don't interfere. म्हाका तुजी गरजूच ना हांव म्हाका म्हजें हांव म्हाका देव सोमेस्तांक मोगाच्या भावा भयणीनो आयज समाजांत असलें उलयलोलें आमी आयकलां आनी आयकत आसां तुजी म्हाका गरज ना हांव कोत्ता तें जालें यू डोंट हॅव टू इंटरफियर विथ मी इंडिव्हिज्युअलिझम आपस्वार्थीपण आपलेपण मोगाच्या भाव भयणीनो असलें चिंतप सारकें ना म्हणून आमी सगळीं जाणां आनी हें जाणा जावन आमच्या फादरांनी काय बरो विशय काडला आयच्या ह्या नोवेनाक आमी नियाळूंक आनी आमचें जिवीत बदलूंक बरें करूंक आनी हो विशय आमचे परिशोधीक यात्रेंत एकचारी आनी समुदायीक मनान चलून जेजूचो पाटलाव करुया Let us follow Jesus in our synodal journey with a united and a community spirit because we are a fraternity. आणि देखूनच आयज तावन not I
म्हजें चिंतोक जायना, दुसरो आसा म्हणून आमी ओळखूंक जाय. नॉट आय एनी मोर, बट वी a family, brothers and sisters. And that's why it is said, when I is replaced by we, even illness becomes wellness. आमचे कुटुंब, आमचे समुदाय, आमची फिरगोज, आमचो समाज बरो जावंक जाय. दुसऱ्याचें चिंतूंक जाय. बरें आसा तेंच करूंक जाय. देवाचें उतर आमकां कितें सुचयता तेंच करूंक आमी वावरूंक जाय. एके ल्हान फिरगोजेंत हांव नोवेना करून गेल्लो. सगलो लोक ह्या नोवेनांत बरे भाशेन मागणें कोत्तालो. भावार्थान देवाच्या मोगान लासतालो. म्हाका दिसतालें जेन्ना हांव मीस भेटयतालो. आनी हे नोवेनाचे मीस जाले उपरांत एका कुटुंबांत हांव भितर सरलो आनी विचारलें, खबर घेतली, कितलो लोक आहा, कितले कुटुंब आसात, कितले घराबी आसात. हे ल्हान फिरगोजेंत फकत 48 फॅमिलीज, 48 कुटुंब. पूण हे 48 कुटुंब मोगाच्या भाव भयणीनो कितले बरें जिवीत जियेतात. भावार्थाचें जिवीत, मोगाचें, एकवटाचें, एकचारान रावतात, एकठांय रावतात, एकामेकाक आदार दितात. PPC आसल्यार बरे भाशेन तांची चलता. जायत्यो नव्यो आयडियाज, सुचोवण्यो ती शेअर करतात. हे भाशेन आख्खी फिरगोज नवी जाल्लेले भाशेन म्हाका दिसली. तांचें एकचारपण पळोवन तांची समुदाय कितली वायब्रंट, मजबूत, डायनमीक आसा ती पळोवन काळीज दादोसलें. अशेंच करूंक आयचो विशय आमकां आपयता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, पयल्या क्रिस्तांवाचें जिवीत कितलें बरें. एकामेकाचो तांकां हुस्को आसलो. एकामेकाक ती आदार दितालीं. एकामेकाक ती पावतालीं. एकामेकाची सेवा चाकरी कोत्तालीं. आनी तांचें जिवीत देवाक मानवता तसलें आसलें. शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सगळ्यांक उगडास कोत्ता. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. आमचो देव आमचो खूब खूब मोग कोत्ता. देव म्हणल्यार मोग. आमी मोगान जियोंक जाय. आमी मोगान रावंक जाय. आनी आमी जेन्ना देवाचो मोग कोत्ता, एकामेकाचो मोग कोत्ता, तेन्ना आमी एकामेकाची भाव भयणां जाता. आनी देखूनच आमी एकचारान रावंक जाय. मोगान रावंक जाय. जेजू आमकां तेंच करूंक आपयता. एकामेकाचो मोग करात आनी एकामेकाच्या एकचारान रावात. तर हे देवाचें उतर आयकल्या उपरांत, नियाळ केल्या उपरांत आमी कितें कोत्तले? देवाचें उतर आमकां कितें शिकयता, कितें सुचयता? कशे भाशेन आमी हो आमचो एकचार, कशे भाशेन आमी हें सौभाग्यलीपण मनान घेवन जेजूचो खरो पाटलाव कोत्तले? पयले सुवातेर मागण्या वरवीं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, मागणें आमकां क्रिस्तांवांक कितलें गरजेचें तें आमी सगळीं जाणां. प्रेयर इज द ऑक्सिजन ऑफ द सोल. मागण्या वरवीं आमी एकठांय येता. आमचो एकचार घट जाता. प्रेयर इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टायम. कुटुंबीक मागणें, खासगी मागणें, समाजांत आनी फिरगोजेन आमी मागणें कोत्ता तें कितलें बरें. आमच्या कुटुंबांत तेस चलता. जेन्ना आमी तेस कोत्ता हातांत कोंत घेवन, आमी एके भाशेन सायबिणीचो हात धरता. सायबीण आमच्या हाताक धरता
आनी हे भाशेन आमकां फुडें वता आमचें क्रिस्ती जिवीत जियोंक देवाक जाय तसलें जिवीत जियोंक. आनी जो कोण सायबिणीचो हात धरता तो केन्नाच आपटोन पडचो ना. तो एकचाराचो मनीस जातलो, दुसऱ्यांक आपलो भाव आनी आपली भयण म्हणून मानून घेतलो. तर मागण्याची आमी मनशां जावया. मागणी आमी केन्नाच चुकोवचें न्हय. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समुदायांत, आमच्या फिरगोजांत आमी मागणें करूंक शिकोवया आनी मागणें करीत आमचें जिवीत फुडें व्हरूया. दुसरे सुवातेर पयल्या क्रिस्तांवांनी तांणी आपोस्तलांची शिकवण ती जियेली आनी देखूनच तांची समुदाय घट जाली, एकदम मजबूत जाली. आपोस्तलांची शिकवण ती आमी पाळटाव, पवित्र सभेचे कायदे आमी पाळटाव, पवित्र सभेची शिकवण आमी पाळटाव, पूण तितलेंच केल्यार जायना. वी आर लिव्हिंग इन एन इंटरनेट वर्ल्ड, वी आर लिव्हिंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड. संवसाराची उदरगत जाल्या, संवसाराचें सुदारप जालां. देखून जाय तें बरें आनी खरें आनी बरें आसा तें आमकां जाय तें जाण आमचे वडील आमकां शिकयतात. आमी हें नवें मन घेवंक, नवेंपण आमी आपणावंक. आमचो मोगाचो पाप साहेब आपले एन्सिक्लिकल बरोवन आमकां जाय तें शिकयता तें आमी मानून घेवंक जाय. लोदातो सी, फ्रातेल्ली तुत्ती. फ्रातेल्ली तुत्ती म्हणल्यार आमकां सगळो आमी भाव आनी भयण्यो एकचारान जियोंक. हे दोनी एन्सिक्लिकल आनी दुसरे एन्सिक्लिकल एकचारान जियोंक आमकां शिकयतात आनी उगडास कोत्तात. आमचो बिस्प साहेब आतां कार्दिनाल जाला, कितलें बरें आमकां शिकयता. पास्टरल लेटर्स धाडून आमकां उगडास कोत्ता. आमी सगळीं भाव भयण्यां मोगान एकवटान एकचारान जियोंक आमकां उगडास कोत्ता. तेच भाशेन आमच्या फिरगोजांनी पादविकार कितले म्हूण वावुरतात आमकां एकठांय दवरूंक, आमचो एकचार गोट करूंक, समुदायाची बुन्याद गोट करूंक पादविकार जाय तेच वावुरतात. तर हें नवेंपण नवें येता तें आमी आपणावया, आयकुया, आमचें जिवीत नवें करुया, नवीं सपनां सपनया, नवें जिवीत जियोंक आमी वावरुया. आनी तिसरे सुवातेर भाव भयणाचो एकचार. जेजूक दुसऱ्याचें पळोवन गेल्लें, जेजून दुसऱ्यांक आदार दिलो, सहकार दिलो, कुड्ड्यांक ताणें दिसता तशें केलें, तोंट्यांक चलता तशें केलें, सगळें बरें करून सगळ्यांक भाव भयणां कशीं एकठांय दवरून तांचो एकचार गोट केलो. आमी आमच्या भाव भयणाचो एकचार गोट करूंक वावरुया. आमी म्हणटा इन इंग्लिशेन, युनायटेड वी स्टँड, डिवायडेड वी फॉल. युनायटेड वी स्टँड, डिवायडेड वी फॉल. आतांच्या संवसाराचेर नदर मारल्यार कितें आमकां दिश्टी पडटा? वी सी द वर्ल्ड इज डिवायडेड. We see the world is disconnected. People don't think of others. Selfishness, individualism, and देखूनच तो सेल्फी येतात. म्हणल्यार म्हाका दुसऱ्यांची गरज ना, तुजी गरज ना म्हाका फोटो काडूंक. सेल्फी हांव काडटलों, हांव म्हजें म्हाका दुसऱ्यांचें पळोवंक ना, अशें संवसाराचें चिंतप जालां. People have become collectors. They collect more and more things. We are called not to have more. We are not called not to collect more and more things, but we are called to be more. Be more with the less we have. एकठांय करप न्हय, पूण दुसऱ्यांक आमी मोगान लेखूंक, दुसऱ्यांक आदार दिवंक. We are called to be more loving, more compassionate, more united, more serviceable. So people have become collectors. They collect, but we are called to be connectors. Connect करूंक आपयल्यात, collect करूंक न्हय, पूण connect करूंक. To connect ourselves to God, to connect ourselves with other people, with our brothers and sisters,
and to connect ourselves to the nature. हे भाशेन आमचो एकचार घट करूंक मजबूत करूंक आयचो विशय आमकां आपयता. हालींच वर्ल्ड कप जाला काटार, दोहा काटार. जायतीं आमची भाव भयणां काटार गेलीं आनी हे फावटी वर्ल्ड कपाक वेताना गोडेक विजा नाका जाली, पूण एक कार्ड आसलें, तें कार्ड केल्यार तुका एंट्री भितर मेवता. हाया हें कार्ड आमच्या गळ्यांत घालून जायतीं आमची भाव भयणां भितर काटार गेलीं वर्ल्ड कप पळोवपाक, व्हडल्यो व्हडल्यो गेम्स पळोवपाक. आनी उपरांत हाया हाया म्हणून आमी कांतार घोळलेलें तेंय आयकलें. The artists were from 3 different continents, Americas, Africa, Middle East. तांणी तें कंपोज केलें हाया हाया म्हणून. हाचो अर्थ कितें मोगाच्या बाबलीनो? हाचो अर्थ जावन आसा better together. Better together. बराबर आसल्यार अदीक बरें. एकलोच न्हय, आमी सगळीं एक. हें गायन आमी गायता, आमी सगळीं एक. आनी better together. एकठांय आसल्यार एकवटान, मोगान, एकचारान. मोग ना तुवें फोग जाता, एकवट ना तुवें दुस्पट जाता. देखूनच आमी एकवट सांबाळुया, एकचारान रावुया आनी सहभागिलीपणान आमचें जिवीत फुडें व्हरुया. आमच्यो समुदाय, आमचे कुटुंब आनी आमचो समाज घट करूंक वावरुया. हेंच आमच्या भावान पांच जुजे वाजान केलें. आमचोच भाव तो येदो व्हडलो सांत जालो. वेता थंय वचून लोकांक ताणें एकठांय हाडले, तांचो एकचार घट केलो. देवाचें उतर परगटलें, देवाचें उतर जिवूंक तो तांकां फुसलायतालो आनी हे भाशेन जेजूचें मिसांव ताणें फुडें व्हेलें. ताचे भाशेन बागयोन जुजे वाजा भाशेन आमी करुया. आमचो एकचार घट करुया. आमचें सहभागिलीपण घट करुया. आमचें कुटुंब मोगाचे, भावार्थाचे, मागणेचे करुया. आनी हे भाशेन आमचें जिवीत नवें करुया, नवसरुया. तेच भाशेन आमचो समाज नवसरूंक आमी जेजूचे शीश जावन जेजूच्या फाटल्यान वचून ताचोच पाटलाव करूंक आमी वावरुया. उबी रावुया. ह्या वेळार थोडींच मागणी स्वर्गीचे बापाक आमी उबारुया आनी देवा लागीं मागुया आमचो एकवट, आमचो एकचार घट कर म्हणून. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले मुणयारपण चलयतना एकचाराचें मोन आपणावन आपले पोरजेक एकठांय सांबाळूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दोयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी दर एका धर्मा मदें आसा तें एकचाराचें नातें मनान दवरून शांतीची आनी समुदायीक जिविताची चाल आपणावन आपलें राज नितीन चलोवंक बापाची मोजत मागुया. दोयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्यो ल्हान क्रिस्ती समुदायो बापाचे आदीन करुया. ह्या समुदाया वरवीं जातलो वावर पयल्या क्रिस्तांवाचे देखीन
एकचारान आनी सहभागेलीपणान फुडें व्हरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. Loyal Papa, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमचे डिओसिजीन चलतल्या पवित्र पुस्तकाच्या सेवा धर्माच्या आनी गरिबां गरजेवंताच्या वावराचेर बापाचो आशिर्वाद मागतना त्या त्या केंद्रांनी वावुरतल्या पासत मागतना तांणी सदांच जेजू सोबे रिगून रावन सुबां फळां दिवची म्हूण बापा लागीं मागुया. Loyal Papa, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आयच्या दिसाक गोवा वेल्या आनी म्हापसा ह्या दोनूय वारादांतले यादनीक तशी म्हत्वाची आनी फिरगोजकार भावा भयणां बाराबोर आपली रोमारिया घेवन ह्या नोवेनान भाग घेतात. तांचेर सगल्यांचेर आनी ह्या वारादाच्या वावराचेर बापाचो शुभ आशिर्वाद पडल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Loyal Papa, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. ओ स्वर्गीचे बाप्पा, हीच आमची मागणी, हेच आमचे आवडे आनी जायती मागणी आमच्या काळजान मनान आसात ती तूं सगळीं जाणय. आमकां फावो जाल्यार ती तूं आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. उंड्या सोऱ्याची दानां बापाक भेटयतना आमचें सूख दूख वावर धंदो सगळें आमचें जिवीत देवाक भेटोवया आनी गीत गावुया वेदीचेर उंड्या सोवे. Unia sowe, आमची casa dovoda, Konkani dosuram gele, Jesu tuka betoida, Konkani dosuram gele, Jesu tuka betoida. म्हज्या मोगाच्या बाबनीनो हें मौजें आनी हें तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून तुमी सगळीं मागात. हें तुमच्या आपल्या मनाकानी मोयले आमच्या नाके पवित्र देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. भोव मोगाळ बापा, सांत जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्कार्याच्या मनांक तुका आमी भेटयता. त्या देण्याचेर कोणवळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सुर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवंतपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूं फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सोर काळ्यान सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुजे वाज ह्या तुज्या भक्ताचो मनान उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो कोत्ताय ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Dorbarazzo sorrispodo Sorgani sosa Bola tuja boi baba Un sorgi tu casoi so Sorrispora cenami Ieta casoi Un sorgi tu casoi so बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawartaco good purgotuya Sumya Jesu ami hodogata Ani hekashit lepieta Titis mati tu vojbovani so Ami tuce morom gorgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जिवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोड पुडेवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयोन जुजे तिच्या पोती सांगाती बागयोन धर्मदुता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना एकचाराच्या मनान आनी सौभाग्यपणाच्या मनान आमचें क्रिस्ती जिवीत फुडें व्हरूंक जेजून शिकयल्लें मागणें मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान होत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वाटाय. कित्याक प्रायस्पोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें आनी ह्या वेळार तूं आमकां जावन एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती आनी मोग सदां काल तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोण. देवाची शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोण. देवाची शिरे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सोगलीं आमी सुभागी. सोम्या तर म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. पवित्र कुमन्यांव तयार जाला. बाबार्थान आनी सगले भोगतेन जेजूक आमच्या काळजांनी आमी शेवुया. फुडारी दाखयता ते मांडाबोलीन कुमिन्यांव घेवचो म्हूण आमी विनोती करता. पवित्र कुमिन्यांव जिबेर वो हातार घेवंक येता. दुसऱ्या धर्माची कोण भावा भयणां आसात जाल्यार पवित्र कुमिन्यांव घेवचो न्हय पूण ताणें बसूनच रावचें म्हूण मागता. ह्या वेळार गीत गावुया आमी सगलीं एक. Jesus sobe ami sobliye apna bovi ami sobliye Bapa mokaramiye ami sobliye
सोगलीं ताचो बापूय आमचो भाव आमी सोगलीं ताचो आत्मो आमचो प्राण आमी सोगलीं आमी सोगलीं आमी सोगलीं प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, सांजुजे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या नोवेनाच्या दिसा संतोषान आमी घेतलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडूं नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागतां. हे पोरी, तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या बाबा भयणीचे सोडवणीचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसूया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें पयलें उतर म्हणल्यार आयज आमचे मदें येवन ही पवित्र मिसाची भेट भेटयली आनी कांय बरे भाशेन उर्बेन आनी आमकां समजता ते भाशेन आमच्या तोंडान घातले म्हणटात ते भाशेन देवाच्या उतराचो संदेश आमकां दिल्ल्या आमच्या पाद्री बाबा स्टीव रॉड्रिग्स हाका आमी आमचो दिनवास पाठयता. फादर, तुज्या वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हूण हे आमचे बरे आवंडे तुमकां आमी दिता. तेच भाशेन ह्या मिसांत ह्या बलिदानांत वांटो घेतलेल्या आमच्या पादविगाराक फादर केनेथ, आमच्या गांवचो पादविगार सांकवाळचो, आनी जशें हांवें सांगलेलें पाद्री वालेरियान वाज साळगांवचे सिमनारीचो रेतोर ह्या मिसांत तांणी वांटो घेतला. आनी दुबा म्हाका ना आमचे पासत तांणी मागलां आसतलें. तांच्या बरेपणा पासत आनी तांच्या आजीरपणा पासत आमी तांकां
चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्याय जायत्या बारादीक वावराचेर देवान आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. नोवेनाच्या दिसांनी जानेराचे 7 म्हणजे आयज ते 15 मेरेन मिसां एपोरी जातलीं. सकाळीं 6 वाजता, 7:30, 9 वाजता, 9:15 वाजता हे रोमारीचे मीस. ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेंतल्यान जातलीं. तशेंच सांजे 4 वाजता रोमारीचे मीस कोंकणी भाशेंतल्यान, पूण त्या मागीर 6 वरांचेर आसा मीस इंग्लिशींतल्यान. येता तो आयतार म्हणजे फाल्यां रोखडोच नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसाक पडलो जानेराचे 8 आनी 15 फुडलो आयतार मिसांची मांडावळ एपोरी सकाळीं 5:05, 6:15, 7:30 आनी 9:15. 9:15 मीस रोमारीचे मीस. म्हणटोच फाल्यांचो आयतार आनी फुडल्या आयताराक मिसां एपोरी जातलीं. पूण फाल्यां केरीत आयतार आमी दुयेंती पासत मागता ह्या 9:15 मिसांचेर. म्हणटोच तुमच्या दुयेंतींक मातशे वेगीं हाडचीं. आमी तांकां मुखार जागो दवरतल्या. त्या जाग्यांचेर तांकां बसोवपाची सगळी सवलती केल्ल्यो आसात, तांचो फायदो घेवचो आनी तांकां हांगा हाडून ह्या मिसांत केरीत भाशेन तांचे खातीर आमी मागतल्या. म्हणटोच ही संदी तांकां फावो जावंक आमी तुमकां उलो मारता. म्हणटोच फाल्यां 9:15 मिसाक हे रोमारीचे मीस, पूण तातूंत केरीत भाशेन आमी दुयेंतीचो उगडास कोत्तले. सांजे आयताराचे 4 वाजता रोमारीचे मीस आनी मागीर इंग्लिशींतल्यान 6 वाजता. दोबाजीक परबे दिसाक जानेराचे 16 मिसांची मांडावळ एपोरी सकाळीं 5 वाजता, 6:15, 7:30, 8:45 आनी दोबाजीक मीस जातले 10 वाजता. अंदूच्या वर्साक हे दोबाजीक मीस भेटयतलो आमचो आर्सेबीस पात्रियार्क साहेब, जो आतां कार्दियाल म्हणटोच बोमानेश फिलिप नेरी कार्दियाल फेर्रांव हे मीस भेटयतलो. 10 वाजता ते मीस जातले. उपरांत बागयोन जुजेबाजाचे ओरातोरींत सदांच हे मीस जाताले, पूण कोविडाक लागून 1-2 वर्सां जावंक ना. अंदूच्या वर्साक 12 वरांचेर ओरातोरींत ताच्या कुडान थंय हे मीस जातले. ते सांजे परबेचे सांजे 4 वाजता कोंकणी भाशेंतल्यान मीस आनी निमाणे 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेंतल्यान मीस. ह्या जाग्याच्यो सवलती हांगा कसल्यो वस्तू आसात आनी तुमी तांचो कसो फायदो काडूं येता ताची थोडी म्हायती दिता हांव तुमकां. कुमसार जावंक, मिसां दिवंक, उपकार मागणी ओ विनंती बरोवंक, देणगी दिवंक डोनेशन्स, आमच्या स्टॉलांत धर्मीक वस्तू घेवंक, बो करून आमचो कॅलेंडर, ह्यो सगल्यो वस्तू हांगासर हे उजवे वाटेन आसात. म्हणटोच तुमी ताजो फायदो काडचो. आनी कोणाकूय जरी तर कितेंय कसली अडचण जाली, फर्स्ट एड सेलूय थंयच आसा ते वाटेन. म्हणटोच कसली अडचण आसा जाल्यार ताजोय फायदो घेवंक आमी मागता. तशेंच आमचे टॉयलेट्स आसात, फेरी फुडले वाटेन आसा. ह्या माटोवांत तशेंच भायर पिवपाचें उदक दवरलेलें आसा. म्हणटोच हे वाटेन माटवाच्या दोनूय वाटेन आनी भायल्यान पिवपाचें उदक दवरलेलें आसा. ताजोय तुमच्यांनी फायदो घेवं येता. त्या भायर तुमकां तान बूक तुमची बागोवंक आमचें जुजेबाज कॅन्टीन आसा, तें थंय ते वाटेन आसा. म्हणटोच ताजोय तुमी फायदो घेवचो. बागयोन जुजेबाजाचे सांतवारीचे चॅपलेट, वर्सावडीचे कॅलेंडर्स हांगा मेळटात. तशेंच सांतवारींतूय मेळटात. हे कॅलेंडर घेवंक तुमी चुकोवचें न्हय, कित्याक थंय बारीक म्हायती जुजेबाजाच्या जिविताची,
छापून हाडलेली आसा म्हणटोच ते कॅलेंडर तुमी घेवचे म्हूण आमी विनंती करता. नोवेनाच्या दिसांनी ते पोरबे दिसा पुर्यान बागिवोन जुजेबाजाची सांकवाळे लोकांक उक्ती आसतली. सांताचे मुर्तेचो उमो घेवंक ओ बेट दिवंक सकाळीं 7 ते दनपारां 1 मेरेन आनी सांजे 3 ते 7 मेरेन. म्हणटोच कोणाक सांतवारीक बेट दिवची कशी आसा जाल्यार सांतवार उक्ती आसा, थंय तुमी वेचे आनी बेट दिवची. फाल्यांच्या मिसांक कोणूय सुरवातेची उतरां वाचपां ओ बाबार्थ्यांची मागणी करूंक सोदतात तांणी मागीर सांकिस्तींत आमच्यो माद्री भयणी आसात तांकां मेळचें आनी वाचपांची आदी फुडें तयारी करून दवरची. देव बरें करूं फादर कॅनेथ. एकूच वस्त मातशी हांव वाडोवंक सोदतां. पळय फादरान सांगलां फाल्यां आयतार पयलो आमकां नोयनाचो मेळटा तो 8 आनी 9:15 म्हूण सांगलां ताणें पिडे बोंतांक आनी जाणट्यां पासत मीस एकदम बरें. पूण त्या उपरांत आमी बागियोन जुजेचो अमोर उगडास काडून आनी ताच्या त्यागी जिविताचो एक बरो अमोर उगडास कसो आमी त्या दिसा पेज वांट्टाव. मीस जाली म्हणटोच पेज वांट्टाव. ती पोट भरपाची खबर न्हय पूण ताचें मन कितलो गरीबसाणीन आनी गरीबाचें जेवण तो जेवन जियेल्लो ही जिविताची ताची देख कशी ताच्या उगडासाक ह्या मनान आमी तें करता. म्हणटोच तुमकां कोण आसतल्यांक ह्या मिसाक आसतल्यांक आनी मागीर पासून ही पेज आमी वांटलेल्या हे 9:15 मीस जाली म्हणटोच उबी रावया. सांकवाळे येवप म्हणल्यार दादोशी जावप, कुशालकायेन येवप. म्हाका हांगा मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमंत्रण दिलें देखून फादर मान्युएल तुमकां हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. फादरान हुशारकायेन सगळें बरें अरेंज केलां, ऑर्गनायज केलां. सिस्टरींक घेवन, भाव भयणांक घेवन, फादरांक घेवन, ब्रादरांक घेवन सगळें बारीकसाणेन पळोवन सगळी तयारी करून दवरली आमकां. इट्स गूड टू बी हियर फादर. इट्स व्हेरी नायस. हांगाच रावचें दिसता. आनी फादर वालेरियन आनी फादर कॅनेथा बराबर हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक एक संदी कशी मेळ्ळी म्हणून हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमी हांगा बरे भाशेन हुशारकायेन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतलो देखून तुमकांय शाबासकी. पांच जुजेबाजाच्या नांवान देवाचो आशिर्वाद पांच जुजेच्या मजतीन तुमचेर हांव मागतां. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन एकचाराचें आनी समुदायाचें मौन आपणावंक हांव तुमकां धाडटां. बागियोन जुजेबाजाचे नोवेना मागणे. उपकार करून तुमी म्हजे फाटल्यान म्हणचे. मोगाल बापा तुज्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या अजापांनी तुजे उतराचें बी मनशाच्या काळजांनी मोपले. ताच्याच पावलार पावल दवरून तुजे सेवका बागियोन जेवाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन आनी आंकवार मारयेच्या आश्रयकाल आपल्या आख्या जिवितांत बऱ्यो कोन्यो केल्यो. आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलो बागियोनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता दाखयले. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेत ताका सांत मानून घेतलो देखून आमी संतोसता. आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. ओगीच रावन तुका जाय ते माग.
हे मागणे आमी करता आमी करता क्रिस्त आमच्या क्रिस्त आमच्या सोम्या सोम्या वरवीं वरवीं. आमेन. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी घरां येताना सांज जुजे वाजा भाशेन एकचारी आनी समुदायीक मोनान चलोवंक जेजूचो पाटलाव करूंक आमी वावरुया. गीत गावुया जुजे वाजा आमच्या भावा. मागी वचना आमच्या भावा विनोद्या तुझी मजूत भावो साक्षी दिवन जेजू गावात बसून उबें भोव आमकां सांगो जुजे वाजा आमच्या भावा तुझी पासून आगामोयमा Bapa Jesu Pavitratmya Agamohima Sasna Sasna Zuze Vaza Amcha Baba Tuji Paso Agamohima Bapa Jesu Pavitratmya Agamohima Sasna Sasna